कितें सांग. ही जी आसा ही कळसा न्हंय जंय आसा तिचो उगम जो आसा तो कणकुंबी रामेश्वराचें जें देवूळ आसा त्या रामेश्वराच्या देवळाच्या माथ्या वयर हिचो उगम जाता आनी मागीर ही न्हंय जी आसा ही कणकुंबी गांवांतल्यान फुडें येताली पूण कर्नाटकान सध्या जवळ जवळ 3 किलोमिटर ही न्हंय उद्ध्वस्त केल्या. आतां आमकां कळसा न्हंय कणकुंबी गांवांत 3 किलोमिटर पळोवपाक मेळना पूण दुसरो एक जो नालो आसा जाचो उगम पारवड गांवांत जाता त्या पारवड गांवांतलें उदक जें आसा तें उदक आनी परत ह्या चोल्ला वाठारांतलें कणकुंबी वाठारांतलें उदक आसा जंगलांतलें तें एकत्र येता आनी मागीर ही कळसा न्हंय जी आसा ही कळसा न्हंय फुडें वयता आनी फुडें केवळ 300 मिटराचेर प्रवेश केल्या उपरांत ती गोंयान सुर्ला न्हंयक मेळटा. सुर्ला आनी कळसा एक जाता आनी मागीर तिका नानोडा न्हंय म्हणटा आनी ही नानोडा न्हंय जी आसा ती फुडें वापय लागसार नानोडा म्हणून गांव आसा त्या नानोडा गांवांतल्यान ती मुख्य म्हादयक मेळटा आनी ही पेरिनियल म्हणजे 12 म्हयने व्हांवपी अशी न्हंय आसा. ही कर्नाटक आतां वळोवपा खातीर हें जें काम केलां हें सॉयल टेस्टिंगाचें काम आसा आनी परत हो जो वाठार आसा ह्या वाठारांत कर्नाटकाचें कळसा धरण येवपाचें आसा. चोल्ला गांवांत हलतर धरण बांदताले. हलतर धरणाचें उदक जें आसा तें उदक ते हांगा हाडटाले कालवो खोदून कॅनल खोदून आनी हांगासर रिजर्व करून तें उदक आसा तें परतें कणकुंबी गांवांत व्हरताले आनी कणकुंबी गांवांतल्यान हें उदक जें आसा तें मलप्रभेच्या पात्रांत सुट्टाले. मलप्रभेच्या पात्रांतल्यान मागीर हें उदक जें आसा तें कर्नाटकान वचपाचें आसा. म्हणजे केवळ 3.9 TMC फीट उदक जें आसा तें वळोवपाचो हो जो प्रकल्प आसा कळसा भांडोरा प्रकल्प तेतूंतले जवळ जवळ 1.5 TMC उदक जें आसा तें कर्नाटक हांगासल्या स्थानीक लोकांक आपूण वापरतालो अशें सांगता आनी जें उरलेलें उदक आसा तें उरलेलें उदक तें कर्नाटकांतल्या हुबळी धारवाड ह्या भागाक व्हरपाचें आसा. सायटीन कर्नाटक आनी हे सायटीन गोवा सुर्ला गांव. हे आता उदक म्हणजे सुर्लाच्यान येता उदक सुर्ला गांवच्यान अशें येता आनी परत हे कणकुंबी गांवांतलें उदक हे दोनूय एकठांय जाताले आनी फुडें आमकां आतां धबधबो पळोवपाक मेळटालो जो धबधबो पळयल्या उपरांत आमकां कळटालें की गोवा आमचो कितलो सुबय आनी सुंदर आसा तो 12 जाणांचो वजर आसा. आनी तो जो आसा तो बोट दिसता हो बोट दिसता तो म्हादय अभयारण्याचो. केवळ 237 मिटराचेर डॅम जो आसा प्रपोज डॅम तेंचो ते 237 मिटर अभयारण्य आसा आनी हे इको सेन्सिटीव झोन जो आसा 1 किलोमिटर गोवा सरकारान आयडेंटिफाय केल्लो आसा त्या एरियांनी येता. फक्त ही एरिया कर्नाटकान येता इतलेंच फरक. हे जे आज आमी हांगा पावल्या आमी गोंयान आहा आमकां दिसता ती जें उदक हें आज आहा कितले तेंप आसतलें ही गॅरंटी ना. ते ऑलरेडी सॉयल टेस्टिंग स्टार्ट जालां ते आमी तुमकां फोटो दाखयल्या. जो इकोसिस्टम सगळो आसा तो ह्या उदकाचेर जगता. हें उदकूच जर ना जालें जाल्यार सगळो इकोसिस्टम गेलो आनी हो एक इकोसिस्टम इको सेन्सिटीव झोन म्हणून ऑलरेडी मार्क केल्लो आहा आनी कर्नाटका जें उदक डायवर्ट करूंक सोदता तातूंत हे इको सेन्सिटीव झोनान जें कितें वायल्ड लायफ जें कितें गोंयची ब्युटी आहा नॅचरल ब्युटी नॅचरल हेरिटेज ही काबार करपाचें हें षडयंत्र आहा आनी आमचो सरकार न्हिदला. ती काही ट्रिब्युटरी ही ट्रिब्युटरी म्हादय जी आसा म्हादय ही मागीर हांगा उस्त्या गांवांत वयता आनी उस्त्या म्हादय कडेन एकरूप जाता. कशें पळय सांग. ही जी आसा ही सुर्ला
आणि कणकूपच्यान येवपी कळसा ह्या दोनूय न्हाल्यांचो जो आसा तो संगम हांगासर जाता आनी मागीर हांगासर ह्या जाग्यार 12 जण न्हिदता. पयलींच्या तेंपार शिगम्यांक होळी खणपाक वयताले लोक तेन्ना धाकटे भुरगे आसले ते म्हणपाक लागले की आमी येता तुमच्या वांगडा. त्या वेळार जाणट्यांनी सांगले तुमी नाका, तुमी भुरग्यांनी येवपाचें न्हू म्हणून. तांकां आयलो राग आनी ते हांगासर येवन तेंच्यांनी जीव दिलो अशें सांगता. तेंच्या वांगडा कुत्रो आसलो, तेणी मागीर तांकां घेवन हांगा येयलो तेन्ना तेंची प्रेतां मेळ्ळी. म्हणून तेन्नाच्यान हो धबधबो आसा तो 12 जाणांचो वजर म्हणून ताका नांव मेळ्ळां. हें उदक आसा हें फुडें अशेंच व्हांवता मागीर कोदाळ गांवान वयता. कोदाळच्यान म्हणजे साटरे कोदाळ ह्या वाठारांतल्यान हें उदक वयता फुडें बेरोड्या वयता. बेरोड्याच्यान मागीर फुडें नानोडा वयता आनी नानोड्या हांगासर उस्ते म्हणून जो आसा गांव, त्या उस्ते गांवान मुख्य म्हादय न्हंय जी आसा जी कृष्णापूरच्यान येता, त्या कृष्णापूरच्यान येवपी मुख्य म्हादय लागीं हें उदक उस्ते गांवान एकरूप जाता. म्हादय जर डायवर्ट जाली आनी हो कळसा बंदुरा प्रोजेक्ट जर आयलो कर्नाटकाक जाय तरेचो जाल्यार हो 12 जांचो धबधबो जो आज आमकां दिश्टी पडटा हो उरचोच ना. कर्नाटक सरकारान जे कळसा कालव्या खातीर खोदकाम करपाचें थारायलेलें आसा तेचें हें मार्कींग सर्वे करून तेंच्यांनी अशा प्रकारच्यो लाकडी जे ल्हान खांब आसा कामी आसा त्यो हांगासर दोनूय सायडीन मारलेल्यो आसा. ह्यो दोनूय सायडीन जे मार्कींग केल्लेलें आसा हें कालव्याचें मार्कींग आसा. कळसा खातीर हें हांगाच्यान उदक जें आसा हलतराचें चोल्लाचें उदक जें आसा तें कळसा हाडटाले आनी कळसांतल्यान मागीर तें मलप्रभेक व्हरताले. तेज्या खातीर हें मार्कींग केल्लें आसा दोनूय बाजूक. हे जे आसा हिका वाळवंटी न्हंय म्हणटा. हिचो उगम जो आसा तो चोल्ला घाटांतल्या ह्या आंबेखोल म्हणून जो वाठार आसा त्या आंबेखोलान तिचो उगम जाता आनी थंयच्यान मागीर हें उदक जें आसा हें उदक सकयल येता आनी सकयल येयल्या उपरांत हांगासर एक केळीचो पाट आसा. त्या केळीचो पाट जो आसा तो 12 म्हयने वता. हो केळीचो पाट आनी हलतर हे दोन्ही एकठांय जाता आनी फुडें मागीर तशेंच वयता रामेश्वराच्या देवळा कडल्यान आनी मागीर चोल्ला गांवांतल्यान महाराष्ट्रांतल्या विर्डी गांवांत जेन्ना वयता तेन्ना वयल्या कातळा वयल्यान फातरा वयल्यान हें उदक जें आसा तें सकयल उडी मारता. तेका आमी म्हणटात वज्रा सकला धबधबो. 127 मिटराचेर तें उदक सकयल पडटा आनी मागीर थंयच्यान ते धबधब्यांतल्यान मागीर हें उदक आसा हें विड्डी गांवांत वयता महाराष्ट्रान ह्या विड्डी गांवांत धरण बांदलेलें आसा. धरणाचें काम पुराय केल्लेलें आसा. हांवें जेन्ना हो विशय जो आसा तो ट्रायब्युनलाच्या लक्षांत हाडून दिलो की तेंच्यांनी कसलीच परवानगी न घेता बांदकाम केलां म्हणून. तर त्या वेळार ट्रायब्युनलान तांकां सांगलें की पयलीं तुमी परवानगी घेयात आनी मागीर तुमी धरण बांदात म्हणून. आतां महाराष्ट्र सरकाराक 1.33 TMCF उदक आसा तें वळोवपाक दिल्लें आसा पूण अजून मेरेन तांकां थंय कायदेशीररित्या परवानगी मेळोंक ना आनी ताका लागून काम जें आसा तें अर्दवट आसा. थंयच्यान मागीर ही न्हंय जी आसा ही शिरोली गांवांत गोंयांत प्रवेश करता आनी शिरोलेच्यान मागीर फुडें जेन्ना सांखळे वयता तेन्ना सांखळे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा आनी मागीर हेंच उदक आसा तें पडोश्यांक वापरतात. हेंच उदक आसा तें परत बार्देसाक व्हरतात. आयज बार्देसाक तिळारीचें उदक जेन्ना ना जाता त्या वेळार सालवार करपाक ह्या न्हंयचें उदक व्हेल्लें वता. म्हाका कळना की तिळारी आमी जे प्रकल्प केल्लो आसा तो सामको आत्मघातकी आसा. परते उदक जें आसा तें ह्या न्हंयचें उदक व्हरता. मागीर हें उदक वयल्या उपरांत महाराष्ट्र आनी कर्नाटकान उदक वयल्या उपरांत गोंय सरकार खंयच्यान व्हरतालें उदक काय कलत्री म्हणटा न्ही. पडोशे गांव पर्यन वता. सावथ गोवा आसा फुडें न्ही.
प्रॉब्लेम तोच जाता गोंयच्या लोकांचो. धारबांदोडा तालुका आसा न्हू, धारबांदोडा सावथ गोवा जाता न्हू, तुमचो एक्चुअली आमच्यान भिड वचतलो. सगळें उदक दूधसागरान घालून फाटल्यान कामाक प्रोजेक्ट ते काळीचें उदक न्हू. काळीचे ते एके वाटेतले अर्धातले उदक काळी न्हंयत वयता, दुसऱ्या अर्धातले उदक आसा ते उगें येता आनी उगें तो जुवारीचो फ्लो जाता. जुवारी 3 येता, एक कुर्डेच्यान येता, गोयली म्हणून गांव आसा तो एक आसा, 3 एकठांय जाता आनी ताका मागीर थंय तो संगम जाता म्हणून ताका सांगे म्हटला. थंय तें देवूळ बी आसा, थंयच्यान तें उदक मागीर फुडें वयता, मागीर ताका कुशावती मेळटा, मागीर परत नेत्रावळी मेळटा आनी ती मोठी न्हंय जाता. ते सगळे दक्षिण गोंयांत जे उदक मेळटा ते बी वळोवपाचें आसा, ते बी प्लान आसा तेंचे. सो तें कशें वळखलें हांगा खंयची गांव म्हणटा तूं? उगेच्या उगेची घाट आसा. ओके म्हणजे आमचे सांगार हय, खंयच्या दुधसागरा वयल्यात ते थंय प्रकल्प केल्ले न्हू, ते प्रकल्प हांवें हेंच्या लक्षांत हाडून दिले, ताका अपोजिशन करा म्हणून सांगले, त्या वेळार केला न्हू गोवा गव्हर्मेंटान अपोजिशन. पूण कोण प्रकल्प करताले? कर्नाटकान केल्या न्हू. विरंजोळ म्हणून गांव आसा, विरंजोळ म्हणून आसा, थंय ते प्रकल्प येवपाचे आसा. परत ते ड्रिंकिंग वॉटर म्हणूनच. हय, ड्रिंकींग वॉटरच न्हू. कशें काळी गंगेक उदक कमी पडटा न्हू. जेल घेता तुका हे चोर्लान हलतारा धरणाचेर आमी आसात. हें जर उदक डायवर्ट जालें जाल्यार बाब राजेंद्र केरकरान सांगला ते भशेन बार्देसच्या लोकांक उदकाक पातीशेर करून तांकां काबार करतले. आनी हें म्हाका दिसता सगळे गोंयकारांनी हाजेर विचार करपाची गरज आहा, उठपाची गरज आहा. सगळ्या सायडीन कर्नाटका आमचें उदक डायवर्ट करतात. हें फुडें उगें डायवर्जन जावन सांग्या वयलें उदक कमी जातलें. सो असो इफेक्ट, रिपल इफेक्ट जातलो. इकोसिस्टम आनी इकॉलॉजीक जाताच, पूण उदकाक पातीशेर गोंयकारांक करतात. आनी आमचो सरकार उगी आहा. हें जें उदक डायवर्ट जाता, हें उदक सांखळे मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान वता. सो हांव मागता मुख्यमंत्र्याक आवयचे परस व्हड म्हणपी म्हादय हाजी स्थिती खंय पावल्या ती पळय आनी कितें तरी कर. म्हणजे डबल इंजीन सरकार आतां चलता जाल्यार कळटलें. आवयचे खातीर तरी हें डबल इंजीन चलय. हांव आतां हलतारा म्हणटा ते धरणाचेर आसा, चोर्ला गांवान कर्नाटकान. हांव कर्नाटकान उबो आहा. तुमी ओदोळ पळयलें कर्नाटकाचो सरकार कसो उदक डायवर्ट करूंक सोदता तो. हें उदक जें हांगाच्यान वता हें मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान वाळवंटी नदी म्हणून थंयचे सांखळेचे लोक उदक पितात. वचून हें बार्देस गांवान पिवपाचें उदक म्हणून हेंच मेळटा. जेन्ना तिळारी बंद जाता तेन्ना हें उदक बार्देसचे आमचे गोंयकार उदक पितात, हेंच उदक. आनी हाजेर हांगा हें धरण करपाचें आहा कर्नाटका सरकार. हें सगळें जर जालें जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की फक्त नॉर्थ गोवाच न्ही, कर्नाटकाचो प्लॅन आहा उगें सांग्यार थंय डायवर्शन करपाक. म्हणल्यार गोंयाक उदकाक पातीशेर करून हे कर्नाटकाची स्टेट गोंयकारांक उदकाक पातीशेर करून मारपाचें आहा. आमी कितलेंचदां म्हणलें, कितलेंचदां मुख्यमंत्र्याक याद करून दिली की जी म्हादय जी तूं म्हणटालो तुज्या आवय परस व्हडली म्हणून, हे म्हादय खातीर हे म्हादयची परिस्थिती आज कितें आहा, कर्नाटकान डायवर्जना खातीर कितें एक्टिविटी चलयल्या हे पळोवपाक तरी वचून एक तोंड दाखय म्हणून. मुख्यमंत्री एक काना मनार कसोच घेना. पूण आज आमी अशें चिंतलें की आमीच हांगा ग्रावंड झिरोचेर वचून पळयतले म्हणून. आनी हें पळोवपाक आमी आदार घेतलो बाब राजेंद्र केरकाराचो, जो म्हादय पूर्ण म्हादय वायल्ड लायफ सँक्च्युरी अभयारण्यान एक इंचार भोंविल्लो आहा. आनी ताका पूर्ण ही सगळी ताका नॉलेज आहा आनी ताका हाजो अभ्यास आहा. हें सगळें पळयल्यार आमकां अशें दिसता की सरकारान, गोंयच्या सरकारान हे म्हादयचेर उदक सोडलां.
आमी जेन्ना सरकारान आशिल्लो आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो WRD मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना तांणी एक कमिटी केल्ली, ऑफिसर्स नॉमिनेट केल्ले जे रिपोर्ट दिताले ऑन द स्पॉट कितें जाता ते. आज ती कमिटी नाच जाल्ली आहा आनी कोणूच कांय कित्याचेर काना मनार घेनात. एसेंब्लीन सांगता आमी म्हादयक मानतात, आमी कांय करचूंक दिवचे नात, पूण हांगा कितें चल्लां तें आमी पळयलां. आमी जेन्ना निती आयोगाचेर पयर सरकाराक एक्सपोज केले तेन्ना बेगीन रोखडेच स्पोक्समॅन BJPचे रिएक्ट जाले. म्हळ्यार सरकार जेन्ना धोक्यान आयलो तेन्ना सरकाराचे चमचे हे मंत्री आनी तांचे स्पोक्समॅन रोखडेच रिएक्ट जाले. आज गोंयकारांचें जिवीत जेन्ना धोक्यान आहा, जेन्ना गोंयकाराची जिवनदायिनी ही म्हादय नदी जेन्ना धोक्यान आहा हें आमी दाखयतात, वचून ऑन ग्रावंड झिरो दाखयतात, तेन्ना हांव रावलां सरकार केन्ना रिएक्ट जातलो तो. आतां तरी रिएक्ट जायात, आतां तरी दाखोवन दियात की बाबा तुमचें डबल इंजीन चलता म्हणून. दोनूय सरकार तुमचेच आहा, कर्नाटकाचो सरकारूय बी तुमच्याच पक्षाचो. कितें तरी कर आनी तुजी ही जी आवयचे परत व्हड म्हणटाली ती म्हादय ही साल्वार कर, नाल्यार तूं फक्त हे पोटले कमयतलो आनी एक दीस हे पोटले घेवन धांवतलो आनी गोंयांत गोंयकार उरचे ना. गोंयांत गोंयकार उदकाक फाटीशेर जावन काबार जातले.